नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. इस्रोचे महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 काउंटडाऊन सुरू. श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशनांतल्यान PSLV XL रॉकेटा वरवीं दनपारां 11:50 आदित्य L1 लॉन्च. चंद्रयान 3 मिशनाच्या यशा उपरांत भारत आनीक एका महत्वाच्या मिशनार. आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर अंतर कापून 109 दिसांत सूर्याच्या कक्षेत स्थिर जातलो. संवसाराची नजर भारताच्या मिशनाचेर. चंद्रयान 3चे यशा उपरांत इस्रो महत्वाकांक्षी सूर्य मिशनाचे आदित्य L1 मिशनार काउंटडाऊन सुरू. दनपारां 11:50 श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटरांतल्यान PSLV XL रॉकेटाच्या आदारान लॉन्चिंग जातले. सूर्याचो अभ्यास करपा खातीर इस्रोचे हे पयलेच मिशन. आदित्य L1 109 दिसांत सूर्यकक्षेत पावतले. पुराय संवसाराचे भारताच्या आदित्य L1 मिशनाचेर लक्ष आसा. हे मिशन कठीण जावन आसा, कित्याक तर पृथ्वीवेल्यान सूर्यकक्षे मेरेनचो प्रवास 2 ऑर्बिटांत जातलो. पयल्या फेजीत पृथ्वीच्या कक्षेंतल्यान भायर सरपाचे टार्गेट आसा. दुसरे थंयच्यान सूर्यकक्षेत प्रवेश मेळोवपाचे आनी उपरांत आदित्य L1चेर नियंत्रण मेळोवपाचे टार्गेट. नियंत्रण मेळूंक ना जाल्यार यान सरळ सूर्याचे वाटेन वचून जळटले. 15 लाख मीटर प्रवासाचे हे मिशन यशस्वी जावपा खातीर इस्रोन पुराय तयारी केल्या. ह्या मिशना वरवीं विज्ञानीक नदरेन सूर्याचो सगळ्या आंगांनी अभ्यास जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुडेगा भारत जितेगा इंडिया. विरोधकांचे इंडिया अलायन्साचे लोकसभा वेंचणुके खातीर घोशवाक्य. मुंबईत जाल्ल्या इंडियाच्या महाबसकेंत मोदी सरकारा आड एकठांय झुजपाचो निर्धार. सगळे विरोधक एकठांय. सीट शेअरिंगाचेर तडजोडीची तयारी. विरोधक एकठांय ना म्हण खंय मोदीचे फावता. इंडियाची 13 वांगडी समन्वय समिती नेमली, मात लोगोचो लॉन्च धुकल्लो. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the India alliance defeats the BJP. सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं. मैं ये किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं. अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं. देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे. कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है. वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं. और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा. और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे. कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा. अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे. कंधे को कंधे मिलाकर मिलकर हम करेंगे. स्किमींचे आडकल्ले पैसे 15 सप्टेंबर मेरेन क्लियर. आनीक सँक्शन जाल्ली लेटराय दितले म्हण मुख्यमंत्री उलयला. नागरी पुरवण खात्यान सिलिंडर सबसिडीच्या वितरणाक कार्यावळ दवरिल्ली. केंद्राच्या LPG सबसिडीचो सगळ्यांकच लाव. गोंयच्या 11,500 फामिलीक अतिरिक्त 275 रुपया लाव. साखरय खंय सबसिडीचेर दिवपाची थारल्या. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी कितें ठरयले? पुराय देशभर सगळ्या लोकांक कितले पैसे कमी केले गे? कितले गेले? व्हडल्यान सांगो गे. कितले? 200. BPLचे आहा तेजे 250 रुपया कमी आले. उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत ज्यांच्यानी गॅस घेतल्या ताका कितले पडले? 717. पैसे तुमच्या अकाउंटाचेर घालतलो. तुमका मागीर वयताना सिलिंडराचेर 900 दिवचे पडटले. म्हणून DDSS वाजवी कोणाचे जर उरले आसत जाल्यार तांचे पैसे चवथी पयलीं त्यांच्या अकाउंटाचेर वयतले. गृह आधाराचे पैसे चवथी पयलीं त्यांच्या अकाउंटाचेर वयतले. नवीन गृह आधार योजना जी सुरू जावपाची 16,000 उरलेले ते पैसे
आमी त्यांच्या अकाउंटाचेर घालपाचे आसा. म्हणजे तुमकांय पयशे मेळटले, सिलिंडराचे पयशे मेळटले, सुनेचेय पयशे मेळटले. दूधकार आसा जाल्यार ती आसोंक लागली सुनेचे पयशे मेळटले म्हणून. दूधकार आसत जाल्यार दूधवाल्याचे पयशे सबसिडी उरल्या ताचीय मेळटली. सगळ्या 100% जी शेताची सबसिडी आहा ती सबसिडी मेळटली. चवथी पयली जितके पयशे लोकांक जितके मेळपाचे आसा तितके पयशे 15 तारखेपर्यंत रिलीज करपा खातीर सरकारान ऑलरेडी एकदा रिव्ह्यू घेवन हांवें थारायलां. एक देश एक वेंचणूक निर्णयाचो अभ्यास करूंक केंद्रान आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाच्या फुडारपणान समिती नेमल्या. 18 ते 22 सप्टेंबराक सरकारान संसदेचें खासा अधिवेशन दवरलां. नोव्हेंबर-डिसेंबरांत 5 राज्यांच्यो वेंचणुको. लोकसभा वेंचणूक 2024च्या मे-जूनांत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष खासदार तानावडेचो एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक येवकार. अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है. अभी तो कमेटी रचाया गया है. कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा. कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा. अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा. पार्लियामेंट प्रबुद्ध है. भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा. इतना घबराने का क्या बात है. अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में उसका तो चर्चा तो करना चाहिए. तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है. वन नेशन वन इलेक्शनाच्या निर्णयाक राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडेचोय येवकार. इलेक्शनां ही कंटिन्यू चालूच असतात. म्हणजे आम्ही पळयतात की केन्ना तरी ह्या स्टेटीचें इलेक्शन, केन्ना दुसऱ्या स्टेटीचें इलेक्शन, मागीर पार्लिमेंटरी इलेक्शन. कारण सुरवातीक सगळीं इलेक्शनां बरोबर जातालीं, पण मागीर जाता कशें की कंटिन्यू कोड ऑफ कंडक्ट जे आसा ते लागू जायत उरतात. एक्चुअल वर्किंग जें आसा तें वर्किंग करपाक तितलो वेळूय मेळना. एका टायमार जातकच खर्चाच्या दृश्टीन आनी बाकी हातूंतल्यान तें बरें सगळें. मजगती मुख्यमंत्री सावंतानूय वन नेशन वन इलेक्शन निर्णयाक येवकार दिला. अशें जायत जाल्यार खूब फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. देशांत वेंचणुक्यो जायत आसतात, ताचेर खूब खर्चूय जाता. एकाच वेळार सगळे वेंचणुके जाल्यार बरें जातले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रेग्नन्सीच्या समस्येक IVF उपचारांची सर्व्हिस फुकट दिवपी गोंय पयलें आदर्श राज्य. दिल्ली मॉडेलाच्या नांवान फक्त उदो जाता, तातूंत कांयच अर्थ ना म्हण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. फुडल्या 8-10 म्हयन्यांत गोंय खंय भलायकी मळार टॉपार आसतलें. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत IVF गोंयकारांक उक्ती. गोंय राज्यांत आमी पळयता, तुमी मुद्दम कोण आमचे मिडियाचे भाव कोण जर दिल्ली गेला, तुमी आयज पळया की गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमी जे तरेचे आमी नवे नवे गोश्टी करपाक गेल्या. गोंय राज्य एकूच अशें राज्य आसा आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आनी ते जेन्नाच्यान प्रधानमंत्री जाले नरेंद्र मोदीजी, तेंच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे व्हर्टिकलांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आनी प्रत्येक राज्यान पयशे वेगळे तरेन येवंक लागले, जे आमी जो उपयोग गरीब लोकांक आनी सामान्य जनतेक बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज उपलब्ध आमी करून दिवंक शकता. गोंय राज्यान आमी कितें चल्लां, आमचे कार्डियक फॅसिलिटी पळया, आमचे आयज हे IVFची फॅसिलिटी पळया, तेजे भायर आमी रोबोटीक सर्जरीची आमी मार्गार हाडपाचे, प्लस PHC CHC कशें लिंकअप करपाचे, हे सगळे गोश्टी तुमकां टायम टू टायम येतले. तुमी गोंयान रावता म्हणून तुमकां कळना, पूण दिल्ली जर वचून पळयल्यार पयलीं सगळे मिडियान म्हणटाले की दिल्ली मॉडेल कसलें दिल्ली मॉडेल आनी कितें तें दिल्ली मॉडेल तें म्हाकाच कळोंक ना आयज पर्यंत. आयज गोंय राज्यान जेन्ना आमी सगळे फ्री दिता, पेशंटाक इन पेशंट, आउट पेशंट, मेडिसीन पासून आयज कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन मेडिसीन पासून लायफ सेविंग केमोथेरपी पासून आयज आमी डिसिजन आमी घेतला की आमी आतां ह्या हॉस्पिटलान आनी आमी डॉक्टर्स रिक्रूट करपाचे आमी चालू केल्ले आसा. प्रेम संबंध तोडले म्हण रागान 22 वर्सांच्या प्रकाश चुंचवाडान परवरे 30 वर्सांच्या कामाक्षी उड्डापनोवा म्हणटा त्या चलयेचो खून केलो. बॉडी आंबोली घाटांत रानांत पुल्ली. 29 ऑगस्टाक त्या चलयेन तो आपल्याक पिट्टा म्हण म्हापशां पुलिसेंत कागाळ केल्ली. पुलिसेन ताका फक्त शिटकावणी दिवन सोडिल्लो. दुसऱ्या दिसा सावन चली गायब. प्रकाशान खुनाची कबुली दिली. प्रेम संबंध तोडले, उलयना, पुलिशेक कागाळ केली म्हूण रागान प्रकाश चुंचवाड ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्यान परवरे 30 वर्साच्या कामाक्षी उड्डापनावो ह्या चलयेचो खून केलो. खून करून तो आंबोले घाटांतल्या रानांत पुरलो.
फाटल्या 2 दिवसांसावन ते चली गायब आशिल्ल्यान पुलिशेंत कागाळ केल्ली. तेन्ना पुलिशेन सरळ त्या चल्याक उखल्लो. चल्यान खुनाची कबुली दिली. पुलीस ताका घेवन आंबोले गेले. थंयच्यान बॉडी रिकवर केल्या. 29 ऑगस्टाक त्या चलयेन आपल्याक सतायता म्हूण म्हापसा पुलीस स्टेशनात ताच्या आड कागाळ केल्ली. त्या वेळार पुलिशेन समज दिवन परत त्याच्या वाटेक वचूं नाका म्हूण ताका सांगिल्लें. दुसऱ्या दिसा सावन त्या चलीक गायब आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवां रुमडामळार हावसिंग बोर्डांत खून जाल्ल्यान खवदळ. सादीक बेल्लारी म्हणटा त्या तरणाट्याचो ताच्या घरांत घुसून कोणे तरी खून केलो. मायणा कुडतरी पुलीस तपास करता. थळावे सांगता ते प्रमाण सोपला तोय खुनाचे केशींत भितर आशिल्लो. हालींच सुटिल्लो. खुनी कोणूय आसूं लोक कारवाय मागता. मर्डर हो गया बोल के, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जिसने भी किया है वो भी किसी का बेटा है. इसके माँ बाप लोग इतने बूढ़े हैं, वो एक ही बेटा था. ये भी कुछ पहला इनका मर्डर केस में अंदर था. तो अगर ये अंदर था, जो भी है इसने गलत किया, इसका सज़ा इसको मिला. इसको सज़ा देने के लिए कानून है, कायदा है. लेकिन किसी को राइट नहीं बनता है कि किसी का जान लेने के लिए, क्योंकि किसी का राइट नहीं बनता है किसी का जान लेने के लिए. कौन क्या किया कि अभी तो पता नहीं चलेगा. और मुझे उम्मीद है हमारा पुलिस बहुत जल्द से जल्द उसको ढूंढ के सामने लाएगा. हमारे पुलिस ने बहुत से अच्छे केस सॉल्व किया और ये भी होगा. त्यांना मारले तर ओके मानता. आता तुम्ही काही उरतले हे चिंता आहे तुम्ही. त्याने ऑलरेडी मारून असलो मारलेलं दुसरं त्या तो किल फोडलेलं आहे. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. कर्नाटकांतल्या कुमठा हेगडे गांधीनगरांत धवो अजगर सापडला. 9.5 फुटांच्या ह्या अजगराक थंयचो सर्पमित्र पवन नायकान रेस्क्यू करून लागींच्या रानांत सोडलो. सर्पमित्र पवन म्हणटा धवो अजगर म्हण वेगळी प्रजाती ना, हो सोदचोच. ताजे रंगद्रव्य उणें जाल्ल्यान आनी मेलेनिन पिगमेंटाच्या उणावाक लागून तो धवो पडला आसुये. कारवार जिल्ह्यातल्या कुमठा हांगासरल्या हेगडे गांधीनगर हांगासर 9.5 फुटी असो विचित्र रंगाचो म्हणजेच पांढऱ्या रंगाचो अजगर हो आढळून येयल्लो आसा. सर्पमित्र पवन नाईक यांनी तेजे रेस्क्यू करून तेका सुरक्षीत स्थळी जंगलात सोडलेले आसा. पांढऱ्या रंगाचो अजगर मेळपी कुमठात ही दुसरी वेळ आणि कर्नाटकातली ही तिसरी वेळ आसा. अशा प्रकारची साप जे आसा ते जास्त करून आढळून येनात. मात्र या सापान एक कुतूहल निर्माण केले की अशा प्रकारचोही साप, अशा रंगाचोही साप मिळू शकता. म्हणून ह्या सापाक पांढरो रंग कसो येलो हेच्या बाबत काही जणांका प्रश्न उपस्थित झाले. तेका लागून सर्पमित्र पवन नाईक यांनी असे सांगितले की जर सापाच्या शरीरात अन्य रंगद्रव्याची कमतरता असल्यार तेंचो रंग पांढरो जाता. पांढऱ्या रंगाचो अजगर अशी वेगळी जात ना असे त्यांनी सांगितलेले आसा. हांव प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. गोवा प्रो लिगांत पहिल्या राउंडात गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 गोलान धपको दिलो. धुळेर ग्राउंडार जाल्ल्या मॅचीत वास्को क्लब 1 गोलान फुडें आशिल्ले. गार्डियन एंजलान पेजाद कमबॅक करतना स्टॉपेज टायमात 2 गोल करून मॅच जिखली. गोवा प्रो लिगाची राउंड वनाची 6वी गेम आशिल्ली आनी ती गेम आशिल्ली गार्डियन एंजल FC वर्सीस वास्को स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं. गेम खूब बरी जाली आनी गार्डियन एंजल FC यांच्यानी स्टॉपेज टायमान 2 गोली मारून आयज गेम जिखलेली आसा. प्लेयर ऑफ द गेम वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचो डेनिविल फर्नांडीस हेका गावल्लें आसा. आनी फाल्यांची गेम जातली ती जातली चर्चिल ब्रदर्स यांचे मदीं वर्सीस जेन्यू स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं 4 वरांचेर धुळे स्टेडियमाचेर. 37व्या नॅशनल गेम्साचे थीम सॉंग 8 तारखेक लॉन्च जाता. खेळा मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. दोनापावला राजभवनाच्या दरबार हॉलांत सांजे सुवाळो. ह्या थीम सॉंगाक बिग बी अमिताभ बच्चनान आवाज दिला. सॉंग्स आशिल्ले पळय ते रिलीज बी 8 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर दरबार हॉल दोनापावला. कोणी म्हटला कोणी रिलीज करता तशी व्हॉइस ओवर जो असो दिला पळय न्ही तो आमचे ग्रेट आर्टिस्ट
श्री अमिताभ बच्चन हांणी दिल्लो आसा वेगळे वेगळे सिंगर्स आसात म्हणजे कोरसां भितर घेतले आसात प्रमुख आमचे सिंगर आसात ते दिवशी तुमकां कळटलें केन्ना आसता ते म्हणजे 8 तारखेक 4 आमी फायनल करता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.